kV अंडरग्राउंड केबलिंग ते आमचे कंप्लीट जाल्ले विलेज ऑफ पार्रा हेजे रिइन्स्टेटमेंट काम करपा खातीर विजय देसाव लोबो रोड लोबो वाडो हासून हें काम ते सुरवात करपाक जेन्ना येता लोकां मदें एक उर्बा आनी एक रिलीफ तेंच्या तोंडाचेर दिसती पडटा कारण खूब त्रास लोकांनी काडलेले अंडरग्राउंड केबलिंग करता आसतना रस्त्याचे तोडफोड तशेंच कोऑर्डिनेशन हें जाय पडटा खूब कडेन आमकां दिसती पडटा की रस्ते करून बरे रस्ते करूनय परतून फोडटा आनी सरकाराचे म्हणजे लोकांचे जो टॅक्स पेयराचो जो पयसो आसता तो इबाड जाता तो वेस्ट जाता आनी ह्याच्या कारणाक लागून चडाक त्रास जाता लोकांक त्रास जाता हे जावचें न्हू म्हणून कोऑर्डिनेशन कमिटीज एट द स्टेट लेवल आनी द सेम टायम एट द ग्रासरूट लेवल हे करपाची गरज आसा दीस इज द नीड ऑफ द आर हे आमकां दिसती पडटा जे मेरेन एक कोऑर्डिनेशन कमिटी सेटअप जायना कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ते जावं PWD वॉटर PWD आमचे रोड्स तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे आमचे मेजर डिपार्टमेंटां कामां करता ते मेरेन इफेक्टीव गव्हर्नन्स आनी इफेक्टीव इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या लोकांक मेळोंक पावचें ना पर्रा गांवांत आमी प्रयत्न करता ग्रावंड लेवलाचेर सगळे डिपार्टमेंटाक वांगडा हाडून लोकांक वांगडा हाडून टुगेदर फॉर पार्रा जो आमचो मोटो जावन आसा. I'm very happy today Lobowado this road is being tarred and renewed. I'm very happy with the job of our village panchayat and hopefully all development of Parra is happening and we're happy to be here and be a part of it.